देशातल्या दर एका राज्यांतल्यान माती जमा करून नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजना खातीर वापरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। गोंयच्या दर एका ग्रामपंचायतींतल्यान तशेंच नगरपालिका क्षेत्रांतल्यान माती एकठांय करतले आनी ह्या मातयेचें भूमिपूजन करून ती दिल्लीत धाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। आमी एक वास्तूक फाउंडेशन घालतात, बुनयादीचो फातर बसयतात। घडये आमकां सगळ्यांक दिल्ली वचपाक आमी शकनात, पण आमच्या गोंयच्या, कारण देव काळजान आसता, देव जरी गाभाऱ्यान जरी आसलो जाल्यार आमच्या मनान तो सातत्यान आसात। आणि म्हणूनच आज गोंयचे मातयेचे भूमिपूजन आणि ह्या खाशेर अशा कार्यक्रमाक ज्यांनी दुसरे फावट गोंयचो तरुण आणि युवा दमाचे नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत या सभागृहात उपस्थित आसात। हांव कला आणि सांस्कृतिक मंत्री या नात्यान त्यांच्या ह्या सभागृहात आणि समस्त गोंयच्या जनतेच्या मत्यान स्वागत करता। त्याचप्रमाणे आमच्या आदरणीय हरकत ना, देश अजून स्वच्छ जावना, अजूनही स्वच्छ जावपाचो आसा आणि ते स्वच्छ करपाक आमच्या सगळ्यांचे एक पळयता की कितलेशात सगळ्या थरांतले लोक आशिल्ले तांच्यांनी बँक केन्ना पळोवंक नाशिल्ले, आपल्या बँकेतले खातें केन्नाच उगडूंक नाशिल्ली। 25 कोटी लोकांक ह्या बँके कडेन जोडपाचें काम जे आसा हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत केलें। फक्त बँके कडेन जोडून रावूंक ना, तर बँके कडेन जोडल्या उपरांत सुद्दां ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात तांच्या अकाउंटाचेर, मागीर त्यो आमच्यो विधवा भयणी आसुनी, मागीर त्यो आमच्यो जाणट्यो आवय आसुनी, तांच्या अकाउंटाचेर पयशेय घालपाचें जनधन अकाउंटाचें काम ह्या कोविडा सारकेल्या महाभयंकर स्थितीत केलें। आणि इतकेंच न्ही तर तांकां क्रेडीट फॅसिलिटी, पेन्शन आसतलो, इन्शुरन्स आसतलो, हाज्याय सारकेलें दिवपाचें काम ह्या जनधन अकाउंटांतल्यान करतना